नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान उद्योगपती रतन टाटा संवसाराक अंतरले पिरायेच्या 86व्या वर्सा ताणें बीच कँडी हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो. देशभर दुख्खाचे ल्हार. 2 दिसां पयलीं ताची भलायकी बरी नाशिल्ली. आयसीयूत आसा म्हूण पोस्ट व्हायरल जाल्लो. मात अफवा म्हूण टाटान स्पश्टीकरण दिल्लें. एका सप्तका पयलीं तो गोंयांतूय येवन गेल्लो. ज्येष्ठ उद्योगपती आणि टाटा समूहाचो अध्यक्ष रतन टाटा संवसाराक अंतरलो. पिरायेच्या 86व्या वर्सा ताणें निमणो श्वास घेतलो. ताणें उद्देग मळाचेर केल्लें काम तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें. भौशीक मळाचेर केल्लें काम प्रत्येकाक अभिमान दिसपा सारकें. ताणें निमणो श्वास घेतले उपरांत देशभर दुख्खाचें ल्हार पसरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एडेड स्कुलांचे खुस्तार सरकार एनईपी चालीक लावंक सोदता, मात स्कुलांनी शिटकावणी दिल्या. एनईपी चालीक लावंक स्कुलांनी मुळाव्या सुविधा जाय, बालरथ चालू दवरूंक जाय, वॅकंट पोस्ट भरूंक मॅनेजमेंटाक अधिकार दिवंक जाय, ग्रांट टायमार जाय आनी जूर मागनाकात. स्कुलांचे ऑडिट टायमार जाय. सगळे इश्यू घेवन मॅनेजमेंट मिडिया मुखार. गेल्ल्या काही वर्सांत म्हणजे हो प्रश्न कितें गेल्ल्या 2 वर्सांत 3 वर्सांत न्ही, गेल्ल्या एक 15-20 वर्सांत काही प्रश्न निर्माण जाल्या. ताची कारणां वेगळीवेगळी आसा ती आमी हांगा दिल्लीं आसा. एक म्हणल्यार शिक्षकाची नियुक्ती आसा ती आमकां ह्या 2-3 वर्सांत तशीच करपाक मेळना. जवळ जवळ शाळा जुनांत सुरू जाता, जून जुलय ऑगस्ट पर्यंत त्यो नियुक्त करपाक NOC जाय पडटा शिक्षण खात्याची. ती शिक्षण खात्याची NOC मेळपाक वेळ लागता. काही जाण जे सामके प्रभावी आसा ते कदाचित मंत्र्यां कडेन, मुख्यमंत्र्यां कडेन, राजकारण्या कडल्यान वचून त्यो NOC घेता, पूण जांकां बाबड्याचो खंयच संपर्क ना कोणा कडेन ते तशेंच उरतात आनी हातूंत नुकसाण भुरग्यांचें जाता. कारण निमाणे 2-2, 3-3 म्हयने त्या भुरग्यांक कोणें शिकोवपाचें. एक तर आशिल्लो शिक्षक जो आसा ताका अतिरिक्त भार दिवचो पडटा नवीन शिक्षक येयसर. आनी ज्यो संस्था सक्षम आसा त्यो कदाचित आपूण शिक्षक नियुक्त करता मानधनाच्या बेजीचेर आनी त्या प्रमाणे त्यो चलता. अजून सुद्दां खुबशे स्कुलांक NOC मेळूंक ना. म्हणजे सरकार शिक्षणाचेर खर्च ना करता सरकारान गुंतवणूक करची. शूड बी इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट एक्सपेंडिचर. सरकार फक्त खर्च करता, तो खर्च असो न्ही. खर्च जो आसा तो कसोय करपाक जाता. म्हणजे आतां टिचर सप्टेंबरान अपॉयंट केला तो खर्च जालो, पूण जर इन्वेस्टमेंट आसा तो एज्युकेशनाचेर जाल्यार तो जुनांतल्यान टिचर मेळूंक जाय. म्हणजे भुरग्यांक सारकें वेवस्थीत शिक्षण सगळें मेळटलें. हो आसा. मागीर कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ टिचर्स, म्हणजे शिक्षक नियुक्ती कितली करची एका शाळेक हाजे काही नियम एज्युकेशन रुलांत आसा. शिक्षण नियमावलीत आसा. शिक्षण नियमावली प्रमाणे ते शिक्षक प्रत्येक शाळेक मेळूंक जाय. पूण अशें जायना. प्रत्येक अधिकारी थंय जो कॅल्क्युलेट करता तो आपल्याक जाय तशें इंटरप्रिटेशन करता आनी आपल्याक जाय त्या तशे शिक्षक दिता. त्यामुळे अनेक शाळांक अशें आसा की समज 5 शिक्षकाची गरज आसा जाल्यार ते 3 शिक्षक सुद्दां मेळना, अशी परिस्थिती आसा. मागीर अशा परिस्थितींत हायस्कूल्स आनी शाळा चलपाच्यो कश्यो. पणजे सेशन कोर्टान वेलिंगकाराक अटकपूर्व जामीन न्हयकारले उपरांत वेलिंगकार हायकोर्टात पावलो. बिरेस्तारा 5 पयलीं दिवचले पुलिसां कडेन चवकशेक हाजीर रावचो म्हूण हायकोर्टाचो वेलिंगकाराक निर्देश. सेंट झेवियराचे DNA टेस्टी विशीं केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्याक लागून वेलिंगकाराचेर दिवचले पुलिसांचो FIR. 3 नोटीसयो काडल्यो. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. So since he wants to surrender, let him surrender today 4 o'clock or 5 o'clock. He will surrender before Bicholi police station. आणि PIयाक डायरेक्ट केलो आहा that he has to comply with section 35 of BNS 35 part 4 and 6 which requires that जर accused cooperate करिना investigation cooperate करना तेन्ना ताका अरेस्ट करपाचे ग्राउंड्स आसतले, नाजाल्यार अरेस्ट जावचे ना. सो इफ एंड ओनली इफ अक्यूज डज नॉट कोऑपरेट, तो हायड करता, कितें तरी कन्सील करता, तेन्ना द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मायट अरेस्ट. अदरवायज
It is as good as interim relief if you go to see, because he has been allowed to appear before the police station today by 4 or 5. Before that, there is not going to be any arrest. And since he has made a categorical statement that he is surrendering, and surrendering is the best course for him, because if he does not surrender, he would not be eligible for protection. Since he is going to surrender, then what is important is that he is coming before the authorities, whereas all this while he has been absconding. And when he himself says that he'll appear before the court, he'll appear before the police. The police have said that they will not arrest him if he appears as per the notice, and that was what is the law is. So going by the law also, it has been followed to the T right now in the High Court, and the matter is now posted for compliance by next week, next Tuesday, and we'll have to see what happens today after investigation is completed. भूतानी जुवारी लँड स्कॅमाचेर पांघरूण घालूंक सरकार पक्षाचे धार्मीक वादाचे राजकारण, काँग्रेसीची गोंय इन्चार्ज अंजली निंबाळकरांचो आरोप. लँड स्कॅमाक खंय काँग्रेसीन काडिल्ली ती लिपोवंक आदी काणकोणा तणावाचो यत्न जालो, थंय फेल गेले. उपरांत वेलिंगकाराचें प्रकरण. मुख्यमंत्री आजून वग्गी कित्याक, अटक कित्याक जायना काय म्हूण प्रस्न. And it is the Goan culture, it is the Goan people which other states are also learning. With peace and harmony, the best tourism in the country is given by the state of Goa. The Bhutani issue, the Zuari issue, these all issues were brought for the past 1 month. The whole Congress to divert the issue from this main issue. This all issues which have been seen for the past 1 or 2 weeks has been seen. Zulu's program from one community, it started there. They could not ignite the way they wanted to ignite between Hindu and Muslim. Then it came down, one person, former RSS member, claims to uttering some nonsense things. Their own BJP people are claiming that it is a very age-old issue which is going on and there is nothing. Mr. Velengarji, one person speaks something about a certain community and it ignites the whole Goa. Why was the CM on this issue sleeping for 3-4 days is the question which I would like to bring in front of you all. Why did the police department did not consider the Supreme Court judgment then and then? Why didn't they arrest it? The BJP government, Mr. Pramod Sawant's government, is hand in glove with the Velinkar person and making him a scapegoat. राहुल गांधी जोकर ताच्या फुडारपणांत 2 राज्यांनी जाल्ल्या वेंचणुकांचो निकाल पळयल्यार स्पश्ट बीजेपीन राहुलाची टिंगल उडयली. राहुलाच्या फुडारपणान काँग्रेसीन कितें जोडलां तें पळयल्यार स्पश्ट कळटा. ZP सिद्धेश नायक म्हणटा काँग्रेसीची आघाडी फेल. विजयाक बीजेपीची ऑफर दिल्ली म्हूण तो खंय बावटो. गिरिराज सांगता. काँग्रेस आज इतली फ्रस्ट्रेट जाल्ली आसा, हें आतां देवीचें जाल्लें आसा. कारण प्रत्येक इलेक्शनाक आमी फुडल्या फावटी विश्लेशण करतले आनी कितें ते सुधार तातूंत पार्टीन घडोवन हाडटले. राहुल गांधी हो जोकर आनी काँग्रेसीचो लिडर म्हणून ताका काँग्रेसीचो कितलो फायदो जाता कितें किंवा जाला हें आमकां फाटले काही वर्सां काँग्रेस अध्यक्ष, लिडर ऑफ ऑपोजिशन ह्या सगळ्या जी पदां सांबाळून तांणी जें काम केलां ताचेर दिसता. तेन्ना काँग्रेस ज्या तरेचे जातीचे तांणी राजकारण खेळपाचो प्रयत्न केला, जात आसूं धर्म आसूं, म्हाका दिसता तें व्हेरी क्लियर आसा. पण म्हाका दिसता काँग्रेसीचेर एक तांणी हें केल्लें की राहुल मॅजीक. इवन 24 ते जरी क्लेम करता आसत की ते जिखले, तांचे 99 सिटूच आसात. कालचे जाल्ले हरियाणाचे रिझल्ट म्हाका दिसता हे हरियाणाचे किसान आसत किंवा जे जवान एस्पिरंट्स आसत किंवा पहलवान आसत, तांणी काँग्रेसीचेर मारिल्ले थापट आसा. तर खंय तरी काँग्रेस ही एलायन्स पार्टनरा खातीर पनवत आसा काय कितें, म्हाका दिसता हो प्रश्न आज एलायन्स पार्टनरूच विचारूंक लागता. हांव तुमकां फुडें तें कोट करता. एक म्हणजे आय हॅव नॉट हर्ड द फूल स्टेटमेंट ऑफ वॉट मायकल लोबो सेड, बट जर त्यांनी हा स्टेटमेंट केला असेल, मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री किंवा अध्यक्ष याच्यावरती उत्तर देतील.
सावर्डे सत्तरी हांच्या टोणेर धबधब्यार 30 वर्सांचे पिरायेचो तरणाटो बुडलो. पंकज राजपूत हो मूळ मध्य प्रदेशांतलो. तरणाटो खंय कानोळे एका हॉटेलांत काम करतालो. फ्रेंडा बरोबर फिरपाक गेल्लो. नमस्कार. आम्ही सध्या सत्तरी तालुक्यातल्या सावर्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी जो तोणीर म्हणून जो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर सध्या आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आणि काल हांगासर एक वायट इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार जवळ जवळ काल दनपारां जे कांदोळे हांगासर एक 5 स्टार रिसॉर्ट आसा त्या रिसॉर्टांतले 7 ते 8 भुरगे हांगासर न्हावपाक गेल्ले आणि तेतूंतले एक भुरग्याक मरण आयिल्लें आसा. आणि काल जेन्ना ही गजाल फायर ब्रिगेडीक वापय जेन्ना कळ्ळी तेंच्यांनी तेन्ना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें आणि स्टार्ट केल्या उपरांत काल राती काळोख जालो म्हणून ऑपरेशन तांकां स्टॉप करचें पडलें. आणि ताजे उपरांत आयज परतून सर्च ऑपरेशन परतून स्टार्ट केलें. फायर ब्रिगेडी बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असले, पोलीस असले आणि अलॉंग विथ विलेजर्स अशें सगळ्यांनी मेळून तें ऑपरेशन स्टार्ट केलें. आणि आयज दनपारां त्या भुरग्याची बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा. त्या भुरग्याचें नांव आसा तें पंकज राजपूत. तो मूळ रावपी मध्य प्रदेश हांगचो. सध्या पोलीस हांगासर फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें हांगासर करतात आणि हेच्या उपरांत ताका वाळपय हॉस्पिटलांत शिफ्ट करून रोखडोच पोस्टमॉर्टमाक धाडपाचो आसा. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार आमी आमच्या माध्यमांतल्यान खूब फावटी तुमकां सांगता की अशे जे रिस्की वॉटरफॉल आसता ते रिस्की वॉटरफॉलाचेर तुमी येनाकात. जो मेरेन लोकल कोण तरी तुमच्या बरोबर आसना तो मेरेन तुमी येनाकात जेणे करून असले इन्सिडंट घडचे ना. लोक कितें करतात की असले खंय ना खंय तरी इंस्टाग्रामाचेर किंवा फेसबुकाचेर रिल्स पळयतात, असले वॉटरफॉलांचेर येतात आणि असल्यो दुर्दैवी मागीर वायट घटना घडटात. सो ह्या भुरग्याची जी बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा आणि फुडले प्रोसेस जे आसा ते वाळपय पुलीस करीत आसात. सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. कोलवाळे कैदेत आशिल्ल्या कैद्यान स्वताक उजो पेटयलो. एका कैद्यान खंय आत्महत्या करपाच्या हेतान कैद्यांतल्या क्लिनिकांत उजो लावन घेतलो. खंय ह्या प्रकरणात तो 40% लासला. ताका GMCंत दाखल केला. उपचार सुरू. आज सकाळी कोलवाळे जेलींतल्यान आमकां एक न्यूज येयली की जे कोलवाळे जेलींत जे प्रिजनर्स आहा तेणे एकट्यान खंयसरी उजो लावन घेतला म्हणून. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हेणे आपल्याक स्वताक एक पेट्रोलान उजो लायला म्हणून कळोन येता. जेन्ना जे उजो लागलो तेन्ना जे जेलान जे ऑथॉरिटीज आसात जे काम करतात तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन तेणे उजो लायल्लो हो बंद रुमान लायल्लो. बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी दार फोडून ताका भायर काडून ताका आतां GMCन हांगा शिफ्ट केल्या. हेंय मेळटा म्हायती प्रमाणे की तो ऑलमोस्ट 40 ते 50% हो जळवलो आसा आणि तेजेर उपचार आतां GMCन चालू आहा. आतां फुडली इन्क्वायरी आहा ती जेल ऑथॉरिटीज करतली म्हणून आमकां कळोन येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कुचेले कोमनीदादीचे सुवातेर रावपी 140 घराब्यांचेर बुलडोजराची तलवार. त्या लोकांचे म्हापशे पुलिसांनी 4 जाणां आड कागाळ केल्या. 4 जाणांनी खंय दलाली करून ह्या लोकांक कोमनीदादीची सुवात विकत आणि लाखांनी रुपया उखल्ले म्हणून आरोप. आमी हो जागो घामा कश्टाच्या पयशांन विकत घेवन घरां बांदल्यात. कोणाक खंय घरां मोडूंक दिवचे ना. प्रॉब्लेम जाला. थोडोसो प्रॉब्लेम आमच्या मिडियाच्या भावा पासून हांवें आयकल्लो. हे कितें कितें जाला म्हणून फ्रॉड जाला म्हणून आणि मिडियाचे हांव धन्यवाद करता. अशें जे हायलायट करता खरंच शबासकी तांकां. रातचे बितचे डिसायड पळयना आणि ते हायलायट करतात. हे गरीब लोक जे आसा हे खरें म्हटल्यार सादे लोक. कोण प्लंबर आसा, कोण आनी कितें गवणे आसा, कोण आनी कितें करता, कोण फॅक्टरीन वयता, अशें ह्या लोकांची इतिहास आसा आणि हांकां अक्षरशः फटयल्ले आसा. आतां कोणे फटयल्या हें तुमकां थोडे सांगतात आमी, पण सद्या तरी ह्या हेच्या विशयाचेर वचना कारण फ्रॉड हें जाल्लें आसा जमनीचे. राजू मांद्रेकर, राजा एंटोनी, रमेश आमचे भाटकारा कडेन बरें सेटींग आहा, तुमकां दिता आनी कितें आसतलें जाल्यार आमी तुमचे वांगडा एक विश्वासीन आमी घेतला. आमकां पयलीं कितें सांगलां तेणी हो हेचो जागो म्हणून पंचायतीचो जागो म्हणून राजू मांद्रेकरा ना आमी तेचे कडलो घेतला जागो आनी आमकां सांगलें पंचायतीचो जागो म्हणून कांयच हें जावपाक ना. तुमकां कोणूच काडपाक ना हांगासरलो. आपूण तुमकां लिगल हें दिता. केन्ना सांगलें? सगळें लिगल दिता. केन्ना सांगलें? जेन्ना जागो घेवपाक येयली आनी आयज सर्वे जाले आमी तेंच्या दारार पावले. आमच्या वांगडा कोणी उलोवपाक दारार पावले जाल्यार हेंच्यांनी पुलीस आपयली आमकां विचारपाक म्हणून आमी दुसरे भशेन आमचें हें केलां. पुलीस आपयले. पुलिसान मागीर आमी हांगा येयली. 140 घरां जाली. टोटल कितली घरां? तुम्ही पयली चौकशी करूंक नासली? आमी चौकशी हांवें डीडी काडलेले. कुमलीदारान पयशे भरला, डीडी काडला कुमलीदारांनी. 2022
जेन्ना तेणेन म्हाका पेपर दिला तेजे उपरांतूच हांवें घरा बांदला. करंजाय दर्यांत वॉटर स्पोर्टिंग रापणकारांचो विरोध. 4 दिसां फाटीं थंय जेट स्के घेवन कांय भायले ट्युरिस्ट खंय वॉटर स्पोर्टिंगाक आयिल्ले. थळाव्यांनी तांकां पुलिसांक घेवन आडायले. अशें परत जावचें न्ही म्हण रापणकार मागता. रापण मारूंक खंय त्रास जाता. ते हांव लोक खंयचे भायले दिसता ते कोण लोक ते आमकां इन्फॉर्म करिनासतना ते घालता. आमकां गमोवंक जाय न्हू पयलीं. वॉटर स्पोर्ट्स ते आनी कोण ते पूण आमकां गमोवपाक जाय न्हू घालता म्हणून. आमच्या नंबराचेर जावं आसा खाली न्हू. आयज हांव जाल्यार फाल्यां तूं लायनीन आसता ते मध्येच तरेन घातले जाल्यार आमकां खंय मेळटा घालपाक मेळना जाता. थिंगा सावन ते मिरामार पासून ते घालता दुसरे सायडीच्यान. तुमकां लुकसाण जाता घालपाकूच मेळना. लुकसाणान खंयचें उरलां ते थिंगा ते जेट्स घालेले तेणी ती भंयी घाली तेणी आनी स्विमींग हें करूंक लागले ते आमकां इव्हेंट करूंक लागले ते पूण आमकां तेणी हें करूंक ना इन्फॉर्मेशन दिवंक ना आमी येतले म्हणून कळ्ळें. मागीर आमी गेले आनी तांकां बंद केले. खंयच्यान खंय पर्यंत घालता ते मिरामार हिंगा बाबुशाच्या बोंगल्या कोणे सोडे मार्टीन बीच कॉर्नर हे सायडीक लेगून येयले ते मिरामारच्यान कारान जालें बरें. हय कारां जाले बरें आमकां त्रास जावंक लागले आनी ताका ते मानियल पोवाचे त्या दिसा टर्न आहलो ताका तो घालूंक मेळोंक ना. आमी तेणे आमकां एकठांय इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे एकठांय जावन गेले थिंगा आनी ताका आमी स्टॉप केले. तो आमी पॉयंट ताका सांगले. मागीर तेणी इश्यू केलो आनी आमी ताका मारूंक येयल्या म्हणून तेणी पुलिशेक कंप्लेन केले. पुलीस येयले. पुलिसांक सांगलें सर म्हणलें हें जालां आमी ताका मारूंक ना फकत ताका इन्साल्लां तुमकां कोणें परमिशन दिलां हिंगा दर्यार. एक 10-15 जाण हांगा नुस्तेंकार आसा आनी तेंचे म्हयन्याक 1 टन एकठांय जाता आनी तो जर मदींच जर अशें कोण आयले जाल्यार तांकां लुकसाण जाता. ताका लागून तेंच्यांनी ताच्या उपरांत एक्शन घेतली. ते म्हणटा की हांगासर अशें जर वॉटर स्पोर्ट्स चालू जावपाक लागले जाल्यार आमी ते चालू करपाक दिवचे ना. कारण अशा तरेन जर कोण आयले जाल्यार तेंचे दीस जो थारलेलो आसता जे नुस्तें मारी करपाक रापणीचो तो तेंचो दीस वेस्ट वता. सो अशा तरेन हांगासर इल्लिगली कांय दीस पयलीं हांगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स आसले ते चालू आसले ते तेंच्यांनी बंद केलेले आसा आनी अशी वॉर्निंग दिलेली तेंच्यांनी की परत अशें जालें जाल्यार आमी ते चालू करपाक दिवपाक ना अशें जे हांगासरले फिशरमॅन आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर कारांजलीम बिचा वयल्यान रुपेश रावत. GFA बरोबर GFDCन घडोवन हाडिल्ल्या GFDC समीट 2024चे उक्तावण जाले. 2 दिसाचे हे परिशदेंत गोंयचो खेळ फुटबॉलाची घसरण ह्या विशयाचेर भौशीक चर्चा जाली आनी उपाय काडपा विशीं चर्चा जाली. गोंयकार फुटबॉल खेळटा मात तांकां संद मेळूंक जाय म्हूण खेळा मंत्री गोविंद उलयलो. There are n numbers of reasons. Perhaps the football may go on to a little downline. Because once upon a time when we go 30 years, 40 years back, football or the cricket was only 2 major sports were playing in the state of Goa. But now there are almost 50 disciplines has been played in the state of Goa. And every player is taking the keen interest in their interested field or the chosen field. And maybe the one reason the people or the football young minds is not attracting to the football. But there are so many people, what I have seen that during the rainy season, during the hot season, summer season, everybody is playing the football. But the football which they are playing, we need to give a motivation, we need to give them a platform. And that is why today's summit has been organized by the JFDC and GFC. We all know that football has been dear to all of us. And Goa was considered as one of the top 3 states in the country in the football. And lately we have seen that something is going wrong, something which we expected is not happening in spite of all the support, all the criteria being adopted by the government. But this summit is aimed we are moving with a particular target. And target is that you interact with all the sections, all the stakeholders who are part of the football, who want at heart football to come up and who are going to come up with serious recommendations. And I'm sure that the sports minister and the chief minister of Goa, Dr. Pramod Samant, will give full support to the recommendations which will be placed before them.
नवरात्रा सुरू 9 दीस देवांची नवरूपां गोंयांत कांय देवळांनी देवी बरोबर देवाची मखर आरतीची परंपरा राती प्रमाण मखरा देवांची रुपां वेशभूषा बदलता पळोवयात वरगांवचे चामुंडेश्वरीचे मखर ही आशिल्ली नंबरची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.